Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. नवे गव्हर्नमेंट फाल्यां येतकीर नवे गव्हर्नमेंटाक मागीर आपल्याक जाय ती डिसिजन घेवपाक गव्हर्नमेंट इज फ्री. तिसरी गजाल, आज कालच्यान 4 दीस जाले पेडणे बोवाळ चालू. पेडण्याचे लोक शेतकरी सगळे रस्त्यार आसात आनी गव्हर्नमेंट ते बुलडोज करपाक सोदता. म्हाका दिसता गव्हर्नमेंटान ताबडतोब ते बुलडोजींग करपाचें बंद करचें. तांचे डिमांड कितें म्हणटा तें आयकुचें आनी शांततेन ताजेर मार्क काडपाचो प्रयत्न करचो. आमकां रिपोर्ट्स मेळटा त्या कोतान काँग्रेस शूड बी एबल टू फॉर्म इट्स गव्हर्नमेंट ऑन इट्स ओन विथ गोवा फॉरवर्ड अलायन्स पार्टनर. ताजे भायर कितें जाता जेन्ना ब्रिजा कडेन पावता तेन्ना आमी डिस्कस करता. कारण गव्हर्मेंट ऑफिसर आणि स्टाफ गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज ह्या सरकाराचे दुखवलेले आसात आनी बाय वोटींग जर पळयली जे तेणी कोणाक ऑफिसरां कडेन कॅन्डिडेटा मुखार मिनिस्टरा मुखार वोटींग केली ना ती वोटींग सगळ्यांनी चडशी बीजेपीच्या अगेन्स्ट मारल्यात. थोड्यो कमिट्यो इलेक्शना टायमार ज्यो नाशिल्ल्यो ज्यो फूल फ्लॅज कमिटी नाशिल्ल्यो अशे वेगळे वेगळे इशू आशिल्ले त्या खातीर त्यो डिजॉल्व केल्ले आसात. त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक कारण आतां मेंबरशीप प्रोसेस स्टार्ट जावपाक जाय आनी थंय आमकां दिसलें की फूल फ्लॅज कमिटी नाशिल्लो म्हणून थोडे कडेन फक्त ब्लॉक प्रेजिडेंट आशिल्ले, थोडे कडेन ब्लॉक प्रेजिडेंट आशिल्ले पूण ते इलेक्शनाक एक्टीव नाशिल्ले. सो त्या हेजेर आमचे जे कॅन्डिडेट्स जे आशिल्ले सगळे तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन बाकीचे कडेन डिस्कस करून ह्यो इमिजिएटली कारण आमकां पार्टी ऑर्गनायजेशन हें स्ट्रेंथन करपाक जाय आनी आमचे कडेन मनीस कमी आसल्यार कोता येता पूण ते फुल्ली डेडिकेटेड पार्टी बरोबर आसपाक जाय. आमचो मुखालो कॅडर आसा तो कॅडर आमी एग्रेसीव कॅडर बिल्ड करपाक सोदतात.